वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय. रेडी जाला वचपाक पणजे हेजे कितें काम आसलेलें म्हणजे हांव येता म्हटलें म्हाका वाज दिलो घराडे घरा बसून बसून बायक घेवन वयता. शिवी बदोळ न्हिदला 5 जाली आतां 3 न्हिदलेलो अजून उठोंक ना. सुशेगाद आमी इतली बेगीन येतली तेजें कितें काम आसा खंय म्हटलें हांव येता म्हटलें. रित्यूकान रावल्ली आमी ट्युशनाक गेल्लो न्ही म्हटलें ट्युशना वचून यो मागीर या म्हटलें. आनी म्हाका मातशें मार्केटान अशें भाजयो बी घेवन आसलेले आनी शिवात कितें व्हरता काय आमकां खावपाक पळय एका व्हरता त्या मेळ्यार केले गाडी वॉश केला आतां काड नाका बंद कर. तो बायक घेवन वयता आमी कित्याक भायर सामको कडक वत पडला आनी काळोखूय जाला पण वदोळच्यान काळोख जाला पावस पडोंक ना. येयला येवनी मागीर पळोवया. आनी पाशे आसना ते कार घेवन वचपाक पणजी पावस पडचो ना रे नाका रेनकोट खंय तरी रावया आमी झाडां पोंदाक. वदोळच्यान काळोख जाला पण पावसच ना आनी ते आनी पणजे आनी कार घेवन वचपाचें तेका लागून आमकां मातशें बेगिना येवंक जाय वचून. बरो हांवें कांय ना काळोख जावंक ना ना मे काळोख ना यो. हेका मास्क घेवपाक याद ना म्हाका पळय आसूं कितें तेजें मास्क घेवपाक विसरलें. आतां म्हणजे केंस सोडपाचें आहा म्हणून हांवें बांदल्या केंस कारां आसल्या केंस सोडपाचें. चला ना काळोख जावना बरो आहा त्या वटेन काळोख जाला. सो पावली आमी पणजे. पयलीं आमी शिव कितें हाडला आमकां आयस्क्रीम खावपाक. हांव खावचें ना चड हांव इल्लें खातलें. न्यू ओपन जाला खंय सो ताका लागून येयला आमी. सांगता तुमकां हें आसा पेट्रोल पंप आनी फुडें आसा डॉन बॉस्को हायस्कूल. ओके जस्ट दाखयता तुमकां पळय पेट्रोल पंप हें आसा पेट्रोल पंप आनी तें आसा डॉन बॉस्को हायस्कूल आनी हें पळय कितें तें नोपो न्ही पालुडा. येस चला नोपो बाय पालुडा तें. चल शू आयज आमकां खावपाक हाडला हांगासर. हांगा बरें बरें मेळटा का शू म्हणटा सो येयली आमी. चला वाव बेस्ट आं हें पळयात एक कितें किटकॅट दिसता आनी तें पळय रा पयलीं पळोवया. तर आयस्क्रीम आसा हांगासर आनी ते फ्रूट चॉपिंग बी थोडें आहा थंय. आनी रेट न्ही इतले हें ना एक्सपेन्सीव अशें ना. सो हांगा तुमकां दाखयता कितें कितें आहा तें मॅजीक संडेज चोको हग आयस्क्रीम पळोवया तांकां विचारता हांव कितें हांगा स्पेशलिटी कितें आहा तें. एज पर दॅट आमी घेता केन्ना फर्स्ट टायम येयला न्ही हें बरें दिसता न्ही. हें बरें दिसता म्हणजे केक आनी अशें म्हाका दिसता आयस्क्रीम केक अशें मिक्स हेंचें न्ही ना. आनी रेट तुमी पळोवंक शकता इतलें हें ना बरें आहा. सो कशें कितें दाखयता तुमकां खावून सांगता एक मिनट. सो हें पळयात अशें आयस्क्रीम आनी केक मिक्स आहा. ये पेस्ट्री के साथ आइसक्रीम है. उसका नाम है ये स्पेनिश किटकैट. ओके कौन सा अच्छा है वो बताओ. स्पेनिश किटकैट अच्छा है. स्पॅनिश किटकॅट तो म्हणटा स्पॅनिश किटकॅट बरें आसा म्हणटा. सो ट्राय करया आमी. फिर अपना कुनाफा लश वो भी बहुत अच्छा है. कुनाफा कुनाफा लश आमी तें खाल्लें. ओके कुनाफा लश तर तो म्हणटा स्पॅनिश किटकॅट एक घेवया आमी न्ही आनी टेस्ट करया. बेरी आज अवेलेबल है. गोवन बेरी नहीं है. अगर ये चोकोस्विल स्पेनिश किटकैट और ये शाही रसगुल्ला. शाही रसगुल्ला आईस्क्रीम प्लस केक हे जाता. सो रितिका इतले आईस्क्रीम जाय ताका तेच घेता. खंयचे खंयचे कोण हे आपके पास कोण ना कप खंय खंयचे जाय मँगो. सो आल्फान्सो मँगो तो रितिका मँगो घेतला आल्फान्सो मँगो. सो हांगासर आमी घेतला चोकोस्विल न्ही आनी स्पॅनिश किटकॅट. खूब ऑप्शन आसा सद्या आमी दोनूच घेतला आनी अल्फान्सो मँगो. सो खावून सांगता तुमकां. ये भी पेस्ट्री है लेकिन कंटेनर में रखा है. पेस्ट्री हो केक दिखाओ ना. चॉकलेट फ्लेवर है, केक फ्लेवर है, बिस्कुट फ्लेवर है. तो ये चॉकलेट फ्लेवर है. हाँ. केक है ना वो हाँ केक है. चॉकलेट फ्लेवर और ये मिल्क फ्लेवर बिस्कॉफ. बिस्कॉफ. सो हाँ वही भरिया चॉकलेट बहुत अच्छा है. वो अच्छा है चॉकलेट. ओके कब ओपन हुआ ये लास्ट मंथ में ना. सो आम्ही पहिले इंस्टाग्रामार रील पहिले
शिवाता उकडून हाडले हांगासर या म्हटलें और एक स्पैनिश किटकैट एक मैंगो कितना बजे ओपन होता है सुबह कितना बजे ओपन होता है 12 to 12 ना 12 to 12 आज को 12 तक अच्छा 12 बंद ना 12 ओपन सकाळचे दंपाचे 12 ओपन बेस्ट नाही I couldn't do it. सांगा आम्ही पळ्यात हे घेतलं आम्ही किटकॅट आणि सिरियल हे स्क्वेअर सिरियल चॉकलेट चॉको अशें आसा पळोवपाक न्ही सामकें टेम्पटींग दिसता खावन सांगता तुमकां चोको सिरप घातला आनी वयर मातशें गरम आसा हें खावन सांगता तुमकां हांव समज ती बरी आहा दोन्ही कॉम्बिनेशन करतोय तुमकां सांगू इतलें बरें आसा हें सांगता खावन तुमकां हें आसा Special toppings का. किटकॅट न्ही किटकॅट Except this, these are all with ice cream. स्पॅनिश किटकॅट स्पॅनिश किटकॅट Actually, you can take this one and get order for one extra ice cream. Yeah, so. लय बरें आसा गो तुमकां The same thing. Pastry. You need ice cream. You can शिवना order. खावला आता खावनी बाबडे त्याने हाडला म्हाका खा तूं हे बेस्ट आहे हे बेस्ट आहे खाऊन सांग तू सारको खा बरें न्ही AWSOME ऑसम टेस्ट लोकांनी पळय हांगासर फिडबॅक बरयला खूब बरयला हांगासर आनी बरें आसा पळय अशें ते धाकटेशें आहा पण बेस्ट ताका हांवें केलें इंटिरियर केल्यार बरें केलां कितें तें केकाचें कितें तरी केक सो तिका ती काय खावची ना तिका आवडना बी पण तिका व्हरनाला म्हाका जायना ताका लागून सो तिका तें व्हरता तू एक बरें जस्ट वायट कितें? बरें थिंग एक बरें कोण ना न्ही मागीर तूं वायट एन्जॉय बरें दिता Chocolate vanilla. सो हांवें बरयलां म्हाका हें स्पॅनिश किटकॅट खूब आवडलें हांगा घालूं काय बरें अभी एक वीडियो फीडबैक दे सकता है हाँ वीडियो फीडबैक आपके लैंग्वेज में इधर का गवर्नमेंट हाँ अपनी में मैं हाँ? तो अभी अभी करोगे हाँ अभी तो ओके आम्ही येयला पणजी नोरो बाय कोलुडा ओके आणि आम्ही फर्स्ट टायम येयला हांगासर आणि आम्ही हांगासर घेतला स्पॅनिश किटकॅट आणि खंयचे घेतला आमी स्पॅनिश किटकॅट सामके ऑसम आसा टेस्टी आसा आयस्क्रीम तुमकां मेळटलें आनी तेवर केक तुमकां मेळटले दोन्ही कमर्शियल तुमकां मेळटले सो तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी प्रायस तितलो हाय ना रिजनेबल प्रायस आसा तुमी एन्जॉय करतले आनी खूब अशें न्ही चॉयसीस आहा शेक मागीर तुमकां केक प्लस आयस्क्रीम खूब अशें तुमकां चॉयसीस आहा सो हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी हांगा येवचें जस्ट डॉनबॉस्को हायस्कूलच्या ज्या सायडीन आहा पेट्रोल पंपाच्या ओपोजीट हे तुमी येवचें आनी तुमी एन्जॉय करतले तुमकां खूब आवडटलें सो लोकांनी पळय आमकां फिडबॅक दिल्यात पळय सो आमकां आवडलें बरें एन्जॉय थँक्यू ॲक्च्युली हे न्ही केरला बेस्ड कंपनी ताका पयल्यार कळ्ळें म्हाका तो केरला केरलाच आहे ना केरलाच आहे हाँ केरला से मैं केरला से है हमको केरला और बैंगलोर दोनों मिला के 22 आउटलेट्स है वाव सुपर यार गोवा में गोवा में एक फर्स्ट है एक first है। हाँ जैसे एक छोटा कंसेप्ट हम लोग लेके आए सिर्फ गोवा के लिए गोवा के लिए। हाँ केरला में सब बड़ा रेस्टोरेंट है मल्टीकुशन रेस्टोरेंट है उसके साथ ये पेस्ट्री आइसक्रीम सब कुछ इधर ये गोवा में अभी तक देखा नहीं हम लोग जैसे पेस्ट्री के साथ आइसक्रीम नहीं है, मिक्स हाँ नहीं। तो वो एक नया कंसेप्ट लेके आए। हांवें स्टार्टिंग नांव आतां तुमकां सांगलें नांव नोको म्हणून
नोपो न्ही त्या नोरो NORO म्हणजे पी दिसता तेणें सांगलें म्हूण कळ्ळें आमकां आतां तुमी म्हाका मोग मारपाचें पासून कळना म्हणटलें पण ते पी दिसता तें ताका लागून सो हें आई घेतला लव यू डा डा सो हें बरें लागता म्हणपाक तो ओपन आसते ओके सो हें बरें लागता म्हणटा तो सो हें घेतला एक ओपन आसते ओपन जाता ओके चल जालें आमचें थँक्यू आं सो येवचें तुमी आं हे घे हांव स्टार्टींग चिंतलेलें की प्रायस बी अशें हाय बीन आसतलें म्हणून पण ना रिजनेबल रेट रिजनेबल खूब चॉयस आहा सो जालें आमचें सो आतां येयला आमी मार्केटान म्हाका थोडी भाजी जाय आसलेले तांबडी भाजी नाका पयर खाला न्ही तांबडी भाजी म्हाका मेथी जाय मेथी कशें घे 30 रुपये एकूच दी हे कितें घे आं दुदयाचे आं ओके ताती कशें बरी आहा मगे सो कच्चे केळी न्ही बरे मोठे मोठे आहा 100 5 खंय ताती सांबाळून दवर सो हांव आयिल्लें स्पेशल गांवठी ताती घेवपाक तरी तुका बॉयल बीन करून दिवपाक सगळ्यांक एक एक बॉयल करून खाता आमी जालें सारकी ताती सांबाळून सो आमी येयला हांगा भांगर घेवपाक दाखयता मागीर कितें घेता तें हांव शिव म्हाका कितें काडून दाखय सो आमचो रेगुलर आमी तेडो दिता गोल्ड करपाक बीन सो आतां येयलाच न्ही पणजे म्हटलें वचचें म्हटलें सावकास रे शिव घेता म्हाका कांकणां खंय आतां चूज करता हांव खंयचें कांकणां घेवंक जाय सो जस्ट घरा पावले आमी आत्तां आनी थंयच्यान हांवें तें हाडलेलें न्ही तें तुका रिव्यू सांगता आई खावंक सांगतली कळ्ळें न्ही लव यू दा ओके आई तुमकां खावंक सांगतलें कशें तें ऋतू गेलो गार्डनान खेळपाक यो म्हटलं ना 7 जालीं हांगासरून गेलो धांवलो हांवें म्हटलें यो म्हटलें बेगिना सो हांवें कितें हाडलां दाखयता तुमकां पणजे मार्केटासून आनी गोल्ड शॉपासून कितें हाडलां दाखयता तुमकां सो हांगासर आसा गांवठी ताती आसा आतां ओपन करना आनी कांय ना व्हडलेशें कच्चे केळी म्हाका पडले 100 5 बरें मोठी मोठी आहा केळी हें पळय बरें भजी बिजी करूंक जाय पळय बरें मोठे आहा पळय गे इतले मोठे केळी 100 5 6 करून दिले म्हाका तेणें एक तेणें खंय घातलो आसतलें आनी कोथमीर मागीर हें आसा पालक हें आसा केळी इतलेंच आनी कांय ना सो दाखयता तुमकां शिवता म्हाका गोल्ड कितें हाडपाक गेल्ले आमी आतां न्ही गोल्ड घेवपाचें ते पांयांक ते बडे म्हणटा ताका बडे म्हणटा हे आमी सुतुंबरी म्हणटा ते हांगा बडे म्हणटात ना मातशें टेस्ट करता सो हें हाडपाक गेल्लें हांव पांयांक घालपाक एक्चुली जालें कितें म्हणजे सद्या म्हणजे पांयान ना जेन्ना डिलिव्हरी करपाक गेल्ले पळय तेन्ना डॉक्टरान काड म्हटलेलें सो काडले कशें कशें ओडून काडले शिवतात ते सारकें ते अशें रिंग आहा पळय सारकें वांकडे तिकडे जाला सो ते घालपाक जायना सो म्हटलें आई म्हाका तापोवपाक लागली घाल घाल हाड आनी घाल म्हणून सो वचून हाडले हें पळय सो हेका पडले म्हाका 1800 सो गोल्ड विचारलें हांवें म्हाका न्ही हें तुमकां दिसता आसता न्ही लॉकेट हें न्ही हांव चेंज करता ओके इफ बरें डिजायन बी येयलें न्ही जाल्यार हांव चेंज करता सो थंय 2 एक डिजायन पळयल्ले हांवें लॉकेट सो घालता तुमकां हांव सो हो आसा न्ही रावंड 2 आसा रावंड अशी आनी डायमंड आहा कितले म्हटले डायमंडाचे 3.5 ग्राम म्हटले न्ही 3.5 ग्राम 4 ग्राम कितले म्हटले 47,000 म्हणजे आसूं म्हटलें दवर आनी एक दाखयता तुमकां पळयात हें पयलें हांवें हें म्हटलें न्ही कितले ते अशें आहा ते 35,000 नाही 45,000 ते कितें 3.5 ग्राम कितें आसलेले बेश्टे विचारले आनी आयलें हांव हें हांव फर्स्ट म्हणजे दुसरें आसलेलें मागीर हांवें चेंज केलें तेन्ना मातशें भांगर कमी आसलेलें पळोवया म्हटलें पण 50,000 बारीकशे ते लॉकेटाक आसूं म्हटलें सो आतां आनी भांगर घेवपाचें ना चांदी म्हाका शॉक जालें 2,000 1,800 कितें करतले हेजे व्हडले आसलेले डिजायनचे आसलेले ते घेवून हांवें सिंपलशें घेतलें म्हाका सिंपलशें लायक यो गे तुमकां आई खावंक सांगतली जालें तें गरम जालें एक्चुली थंड आसलेलें तें गरम जालें ओके आई खावंक सांगतलें तुमकां आमी खालें गे तूं यो गे अशें आहा भितर आनी वयर सगळें न्ही ड्राय नट्स बीन घातला सो आई खावंक सांग
आई मंडळाचें नांव कितें खंय आई डिस्ट्रीब्यूट कर न्ही काळ चमचो हाडनी शिव पयलीं रावला शिवाक थंय खाल्लेलें पोट भरोना दिसता टेस्ट करपा ओके टेस्ट हय आमी हें खावंक ना न्ही थंय आमी दुसरें घेतलेले टेस्ट करया चल घे शिवान काडले ताट घे घे खा घे इल्लेशें रितीको दवर तो म्हणटा आपूण खावंक केक अगोदर केक आनी तर तुमकां पयलीं शिव सांगतलो खावून अशें आसा केक क्रीम अशें आसा घे आई हे दी तुका हे तूं खा आनी सांग गे गे तुका दी म्हाका दी तुका मागीर भोंवा आमगेर एक कितें खावपाक खावून सांग गोड काय नाका तूं तितलें गोड ना तेंचे खरें सांग तुमकां इतलें स्वीट ना मायल्ड स्वीट आसा इशुकाक सोडूं खाता आमी बरें आं बरें आनी लव यू डा इल्लें खावून पळयता तुका इल्लें दवरता लवदा खावं सांग तुमकां भितर सगळें हें आसता ड्रायनट्स आहा वॉलनट बी आहा भितर बरें आहा तर तुमी सांगता ट्राय एक वचा आनी ट्राय करात आमी काय सद्दां वचचें ना हाय का न्ही जे कितें न्यू आसा पळय हांव थंय वयता व्हिडियो पर्पज लागून वचना हांव म्हाका लागून आमकां खावंक जाय आमकां टेस्ट करून पळोवंक जाय सो आमी वयता अशें न्ही की आमी कितें प्रमोशन बी करना आतां आतां पळय सांगता हें आमच्या खुशीन वयता आमी आमकां कितें खावंक जाय आमकां कितें न्यू ट्राय करूंक जाय हय का निशुनान हय इफ म्हाका प्रमोशन मेळटा जाल्यार हांव म्हाज्या व्हिडियोच्या वयर येता प्रमोशन पेड म्हणून तें हांव ते वयर घालतलें सो आतां बरें म्हाका प्रमोशन पेड बी करपाचें कांय नाका हांव हॅपी आसा खंय न्यू रेस्टॉरंट येयलें हांव गेलें आनी तुमकां दाखयलें तुमी वचा आनी एन्जॉय करात ओके जालें मगे चल ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर बाय 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 ऋतिक ना चला बाय